हो एक जेन्युइन इश्यू आसा आनी म्हाका खूब जाणांचो हेच्या बाबतीन ह्या विशयाचेर खूब जाणांनी म्हाजे कडेन टॅलिफोनीक उलयलेलें आसा आनी जे दीस हांवें चॅरमॅनशीप चार्ज घेतलेलो त्या दिसाक हांवें तुमकां सगळ्यांक प्रेसाक सांगलें तो एक विशय आसा जेन्ना तुमी म्हाका सांगलें आनी हेजें हांव इमिजिएटली हेजें इन्स्पेक्शन करतलो हेजे सगळे डिटेल्स घेतलो म्हणून आनी आयज त्या प्रमाणे आयज आमी हो विशय कित्याक लागून जाता आनी हो इश्यू कित्याक लागून जाता हेज्या लागून आमी सगळे डिपार्टमेंट आयज हांगा येयलेले आसा आयज आमचे सिल्वेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचो म्हाजो MD म्हाजे सगळे JE TA सगळे जाण बरोबर आसा त्याच प्रमाणे आमचे WRDचे सगळे ऑफिसर्स आमच्या बरोबर आसा त्याच प्रमाणे आमचे स्मार्ट सिटीचे ऑफिसर्स हांगा सगळे बरोबर आसा EDCचो सगळे जाण म्हज्या बरोबर आसा स्टाफ तेंचो ऑफिसर्स ते आसा त्याच प्रमाणे ते CCPचे सो सगळे डिपार्टमेंटाक घेवन हो इश्यू आसा तो परमनंटली सॉर्ट करपाक लागून आमी हे फुडाकार घेतलेले आसा आयज हे विशयाक लागून खूब जाणांक त्रास जाताले पयलीं एवरी टायम जाताले आतां आमी एक 2 MLDचो थंयसर आमी हे घातलेले आसा आमचे STP स्टेशन घातलेलें आसा आनी त्याच प्रमाणे हो एक विशय आसा तो आमकां खंय तरी इश्यू जावपाक लागलो कित्याक सांजच्या टायमाचेर हांगा सगळें उदक येता आनी वास मारता हांव डिनाय करना कित्याक हांवें स्वता एक्सपिरियन्स केल्लेलें आसा हांवें पळयलेलें आसा आनी सगळें उदक भरून उरता हांगा तुमी सांगला त्या प्रमाणे हो जो विशय आसा तो जे लागून आमी हो फूल रिपोर्ट मारलेलो आसा आमचे कडेन आख्खो आनी ह्या रिपोर्टाचेर आमी सगळे व्हिडिओ फिल्मींग कशें जाता कित्याक लागून जाता तेजे सगळे डिटेलान आमचे MD आनी आमचे बाकीची WRD सगळे डिपार्टमेंटान तेजेर चवकशी केल्लेली आसा आनी त्या प्रमाणे आपण तितलेंच सांगपाक शकता तो हो रिपोर्ट सगळो हांवें पळयलो हेजेर सगळे स्टडी केले जाल्यार हो इफेक्ट जाता तो आमकां मोस्टली ड्युरींग हाय टायडाच्या टायमाचेर जाता आनी हाय टायडाचेर जेन्ना आमकां उदकाचे हेजो फ्लो येता पळय तेन्ना तो उदक हांगा सगळें सांठून उरता आनी सगळ्या लोकांकूय त्रास जाता व्हेकल वयता तांकां सगळे सरावंडींग बिल्डिंग्सान त्रास जाता आनी हो सद्या तो इश्यू जाता तो इतल्याच एरियेक जावपाक लागलेलो आसा बाकीचे एरियेक खंय जायना सो तेजे लागून जो मेन जो खंयसून इश्यू जाता आमच्या खंयसून तो हाय टायड दीस इज द पॉयंट from Lower River. There are 3 outlets from where the water enters during the tidal level. सो हेज्या लागून आमी तो पॉयंट आयडेंटिफाय केल्लो आसा आनी आतां एक आमी खंयच्या तरी सोल्युशनाचेर येयलेले की हो जावचो न्हू कित्याक खरेंच तुमी म्हणटा सगळे जाण थोडे जाण आमचे भाव खूब जाण रागारूय आसा कित्याक हो इश्यू सॉर्ट आवट जायना म्हणून खंय तरी एक इनिशिएटीव घेवन हांव हो इश्यू सॉर्ट आवट करपाक सोदता आनी तेज्या लागून सगळे डिपार्टमेंटाचे म्हाका कॉर्पोरेशन मेळ्ळेलें आसा सपोर्ट मेळ्ळो आसा आनी त्या प्रमाणे आमी आतां एक डिसिजन घेतलेलें आसा की इमिजिएटली हो इश्यू सॉर्ट आवट करपाक लागून आमी सगळे कडेन हे जे पॉयंट आसा 3 पॉयंट आसा थंयसर आमी आमचे वेल गेट रायट ओके सो ते घालपाचे आसा आमी थंयसर तिनूय कडेन ते घातल्या उपरांत म्हाका तो विशय सॉर्ट आवट जातलो बट ड्युरींग मनसून टायम परत ती गेटीक लागून आमकां परत तो सगळे कडेन फ्लडींग जावपाची शक्यता आसा सो तेज्या लागून आमी थंयसर एक आतां WRDचो एक प्रपोजल आमचे कडेन दिल्लेलो आसा थ्रू आमचे स्मार्ट सिटी स्मार्ट सिटीचे आसा बरोबर आमचो एडी बाब आसा वांगडा तशें WRDचे ऑफिसर आसा तेंच्यांनी WRDन प्रपोज केल्लो आसा दॅट एरिया एज बीन मार्क ही एरिया तेंच्यांनी मार्क केल्लेली आसा बीन मार्क सो वॉट इज द प्रपोजल दे एक्चुअली वॉन्ट दॅट परमनंट सोल्युशन फॉर दॅट Their proposal is to provide 2 sunk wells, okay, and install
three pumping station. I mean pumps. One will be standby, and they also want to install a generator plus one transformer. Now this is just a proposal. We are in the process of studying the exact location, exact costing of that. This is the initial proposal which has been submitted by WRT, so which needs to be studied in detail. नो wait. संकल्प आहे- एकूच गजाल तुका विचारता एकूच हे मिनिट, हायटाईड एकूच मिनिट खबर आता हो जो आम्ही प्रपोजल दिला आमच्या WRTचे ऑफिसरांनी तुमचं जेन्युनली आसा आता पळय तुमचो प्रश्न आसा केन्ना पर्यंत जातलो हो म्हाजोच प्रश्न आसा स्टडी करपाचें आमकां कितलो टायम येतलो सो ताका स्टडी करपाचो ताका सांगला ताका जावन सो तांकां ऑफिशियली आतां आमी परत एक प्रपोजल दितले तेज्या पयलीं हो इश्यू सॉर्ट आवट करपाक लागून इमिजिएटली आमी थंय गेट घालता ओके तो गेट घातल्या उपरांत हो विशय आसा तो सॉर्ट आवट जातलो आमचे कडेन टायम आसतलो कित्याक पावसाच्या टायमार हांगा फ्लडींग जावचें न्हू तेज्या लागून आमचो हो WRTचो प्रपोजल आसा आनी हो WRTचो प्रपोजल इमिजिएटली आमी WRTक सांगलेले आसा आनी ते इमिजिएटली हांकां बरें म्हणून आमचे CCPक आनी आमचे स्मार्ट सिटी इन्चार्ज जो एडी आसा ताका तो प्रपोजल दी इमिजिएटली आमी ते करून घेतले आनी आमचे मनसून सिजन स्टार्ट जावच्या पयलीं हो विशय आमी कंप्लीट करून घेतले कित्याक हांव जबाबदारी घेता हांव रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता कित्याक सगळ्यांच्या कॉर्डिनेशनाच्या भितर म्हाका हो इश्यू सॉर्ट आवट जाल्लो जाय कित्याक हे बारीक बारीक गजालीचे थोडेशे खंय तरी आमचे दुर्लक्ष जाल्लेले आसलेले पूण आतां ते जावचें न्हू म्हणून हो आमी फुडाकार घेतले आसा आनी सगळ्यांच्या सपोर्टान आनी सगळ्यांच्या कॉपरेशनाच्या भितर म्हाका दिसता हो इश्यू आमी सॉर्ट आवट करपाचो प्रयत्न करता संकल्प आता तुवें म्हटलें पळय हायटायड हो विशय वेगळो आसा सो सिवेजीचे जे ओवरफ्लो जाता पळय ते हायटायडी खातीर जाता म्हणटा तूं Can I briefly explain what is the issue, MD? What सिवेजाचो इश्यू मातशें न्ही. फुडें रावता त्या आयडीन. It is a tidal effect. ओके The water enters through this cross drains. It floods the roads, enters our manholes over there, and people think that sewage is coming from. I have a video which shows clearly. See, this is at night 2 o'clock. We have removed this video. Okay. This is a Novotel hotel. This is our manhole, and the water from the tidal effect is entering our manhole. So people think So it that, is the sewage water. but is there no solution for that for to ते ओपन असता ते ना, manhole भितून open नसता. हे open करून inside केलं आम्ही. ते भितून कशें उदक कशें वयता तर इट इज ओपन वॉटर मॅनहोलान काय होईल It slips to the sides, no? बट वी Sides of the फ्रॉम द manhole. मॅनहोल द वॉटर इज कमिंग Exactly. People think from manhole the water is coming. No, the water is going into the manhole. bubbles are coming we have seen from water is coming from the manhole bubbles are not like that आम्ही रांगा- Wait. हांव तुमकां एकूच रिक्वेस्ट करता जो इश्यू आसा पळय आतां आमकां कितें आसा कितें जालें तें हांव एग्री करता हांव मान्य करता तें जाला हो इश्यू आसा कितें जनरली इश्यू आसा लोकांक त्रास जाता तुमकां तुमीय पळयला तुमीय कितले हेजेर न्यूज केलेली आसा सो म्हाजो एक जेन्युइन तुमकां रिक्वेस्ट आसा कित्याक फर्स्ट आमचें इन्स्पेक्शन आयज जाल्लेलें आसा आनी हांव हेजेर खंय तरी हें परत रिपीट जावपा ना हेजी दखल घेवपाक लागून हांव हें सगळें वर्किंग करता आनी म्हाका खात्री आसा तेंकां गेट घातले न्हू जो WRTन प्रपोजल दिल्लो आसा हो प्रपोजल एकदां थंयसर जालो आनी सेटअप जालो इमिजिएटली नेक्स्ट 6 मंथा भितर म्हाका दिसता हो इश्यू परमनंटली काबार जाता STP प्लांट बीन ओवरलोडेड आहा ओवरलोड जाता ताका वाडोवपाची गरज आता आसा हेच उदीक मेनोलांतून एसटीपीन वयतालें आनी तें उदीक हें जातालें वयर सरतालें ओके बट नाव इन दीस डेज आफ्टर ऑनरेबल चेअरमॅन इज कम दिस इश्यू हॅज सबसायडेड मे बी द अंडरग्राउंड पार्किंग दे हॅव स्टॉप पंपिंग अप द वॉटर बिकॉज द बेसमेंट ऑल्सो इज फिल्ड विथ वॉटर the car parking. So just tell me लॉर्ड कृष्णा का भी जन्म आने में टाइम आ गया था so लॉर्ड कृष्णा अभी आया है म्हाका म्हाजो एकूच कितें आसा पळय हेजेर हांव ना म्हणटा खंय तरी आमचें दुर्लक्ष जाल्लेलें आमची खंय तरी मिस्टेक आसा आमचे खंय तरी दुर्लक्ष जाल्लेलें आसा
हांव तुमकां ना म्हणना, बट हो इश्यू आतां आमी फाटल्यान कितें जालां तेजेर नाका, आमी फुडें कशें हेजेर सोल्युशन काडटले आनी कसो हो इश्यू सॉर्ट आवट करतलो पळय, हो म्हाजो मेन दैवत आसा. आनी हांव तुमकां कन्स्ट्रक्शन येता कितें येता परमिशन येता लॉड करना येवपाक रावले कितें करपाक रावले. हांव फक्त केतन तुमकां इतलोच रिक्वेस्ट करता, म्हाका मातसो टायम दिया, म्हाका मागीर येवपाक. सो फक्त हे आतां फर्स्ट डे आमी इन्स्पेक्शन केलां आनी तुका सांगलें इमिजिएटली ही गेट घालून पयलीं हो इश्यू सॉर्ट आवट करता. आनी हे पॉयंट तुमकां दाखयला आमी पण गेट घालून हायटायडाचो इश्यू तो तुमकां आतां हांव जेन्युनली सांगलो टॅक्निकल इश्यू आसा. हो जो टॅक्निकल इश्यू आसा पळय म्हाका सुद्दां अंडरस्टँड जावपाक एक आठवडो लागलो. सो हे टॅक्निकल इश्यूज आसा ते बारीक बारीक सोय पळय ह्यो ज्यो मेन गेट आसा पळय 3 कडेन आसा. संकल्प बाबा हो एक इशू आतां सिंपल फाटल्यान तूं पळयताले येदी व्हडली मारुती बिल्डींग आयल्या पार्किंग ना हें ना सगळे विशय कितें ते पार्किंग आसा मरे, पार्किंगचे अरेंजमेंट केलेले आसा मरे. आता तू सायडीक आनी कितें तरी मोल येता सो आनी मागीर बर्डन वाडटा मागीर तांकां परमिशन दिसताना ना तांकां ओन STP आसा तेंचे डेल्या मॉल पासून तेंचे स्वताचे STP आसा आनी ते आमच्या हितून कनेक्ट जातले जावन हांगा आता न्यू जे DLF मॉलाचे तुम्ही उलयले, DLF मॉलाचे उलयले बाकीचे आतां आमी एक प्रपोजल दिल्लो आसा, एक रेजोल्युशन घेतलेलें आसा कितें हेन्सफोर्थ खंयचो अपार्टमेंट वीच इज हॅविंग मोर दॅन 25 फ्लॅट्स, ओके, जी 25 फ्लॅटाच्या वयर जो अपार्टमेंट येता तेची बिल्डींग कोणी कन्स्ट्रक्ट करता जाल्यार तांकां प्रोविजन पयलीं तेंचो ओन STP प्लॅन करचो. हो आमचो खंय तरी आतां करपाक सोदता आमी आनी हो प्रपोजल आमी गव्हर्मेंटाक दितलो. कित्याक हें फुडें ज्यो येदे व्हडल्यो बिल्डिंगे येता येदे व्हडले हे जाता पळय तांकां खंय तरी स्वताचो तेंचो STP प्लांट आसूंक जाय. नाजाल्यार कितें जातलें येदे व्हडले कन्स्ट्रक्शन सिर्वेजीक करीत रावले आनी हो फुडें खंय तरी त्रास जातलो. सो हेवूय प्रोविजन फुडें हेंच्यांनी करचें पडटलें. सो तेच्या लागून आतां ऑलरेडी DLFन आपलो सिर्वेजीचो STP प्लांटाचो प्रोविजन केलो आसा ते आमचे कनेक्ट खंयच आसतले. ते व्हडले प्रोजेक्ट आतां पळय पयलींचे न्हू, आतां न्यू जे आसा पळय येतले पळय तांकां आमी हो प्रपोजल आमचो आसता. नोवोटेल आसा ते आमचे सद्या तो कोणाचो ना. आतां हेन्सफोर्थ जे आसतले पळय तांकां स्वता सगळ्यांक स्वताचो प्लान करचो पडटलो. कॅपॅसिटी ओके सो म्हाका मातसो तुमचो टायम दिया आनी तुमकां सगळ्यांक थँक्स म्हणटा. पळय तो मेन जो आसा पळय ताका 6 मंथ्स म्हाका लायतलो. बिफोर मान्सून आमी तो जाग्यार घालतलो. हो जो विशय आसा तो इमिजिएटली आमी सॉर्ट आवट करतलो. 15 दिसांनी कोड ऑफ कंडक्ट लागतलो ताका कांय लागना आमकां काम करपाक सिर्वेजीचें काम करपाक ताका कांय लागपाना आमकां. मंत्री जावनूच करतलो तो हे जे आसा पळय ते एक 15 दिसां भितर हांव करून घेता. ओवरफ्लो जावपाना तुमकां. कित्याक आमचे सगळे डिपार्टमेंट आसा आनी म्हाका सगळे डिपार्टमेंट दे आर केपेबल आनी ते मातशें हांवें तांकां सांगलें द इम्पॉर्टन्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट. कित्याक लोकांक हांगा त्रास जावपाक नाका. कित्याक हांवें स्वता एक्सपिरियन्स केल्लेलो आसा. म्हाका बाकीच्यांनी सांगपाची गरज ना. स्वता जेन्ना मनीस एक्सपिरियन्स करता जाल्यार हो इश्यू सॉर्ट आवट करपाक लागून आमकां आनी जो विश्वास जाय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंताचेर म्हाजेर दवरला आनी आमच्या सगळ्या डिपार्टमेंटाचेर हांवें 100% हे विशय जाग्यार घालपाक म्हजो प्रयत्न आसा. स्मार्ट सिटी कडल्यान कितें प्रपोजल बी येयला ही एक्झिस्टींग लायन आसा ती व्हडली पायप घालून रिप्लेस बी ना हांगा CITP करता cured in place 5. The technology this is Mr. Fortune over here. Okay, he is the contractor and we have been rehabilitating the 30 years old stoneware pipes and the concrete one and the brick manhole also. After that it will be good enough. Thank you.